Somos वाड मोचेगा तो विश्वासी और करो तो जाओ तो ग्रासी तो इना कवाड़ा को देवासी बेटी सोरी बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू आयचो विशय जावन आसा सोम्या जेजूचे आप परगोटणेचे परबेक तयारी क्रिस्ती जिविताचे यात्रेन समुदायीक मोनान जेजूचो पाटलाव करुया आमच्या सोम्या जेजूच्या आप परगोटणेचे दोबाजीक परबेक आयज आमी तयारी सुरू करता हे 9 दीस आमी ह्या वर्साच्या गौलीक विशयाचेर मोजे फाटल्यान येयात आनी वयतून 2023 वर्सा जातोले बिस्माचे परिशदेचो विशय परिशोधीक सभा एकचार सहभागेलीपण आनी मिसांव हाचेर नियाल कोत्तेल्यां तेक विद्वानान वेगवेगळ्या वाठारांतले एकठांय येवन भावार्थाक जेजूक सोदलो ताका अनुभवलो आनी उपरांत ताका परगोटलो अशें आपल्या बऱ्या जिविता वरवीं ते जेजूचे पाटलावदार जाले आमी एकवटान आनी सहभागेलीपणान आमचे मिसांव जियोंक आनी जेजूचे पाटलावदार जावंक आमकां जेजूचो आदार ह्या दिसांनी मागुया आयज पयल्या दिसा नोवेनाच्या आमचो विशय जावन आसा क्रिस्ती जिविताचे यात्रेन समुदायीक मोनान जेजूचो पाटलाव करुया आमचो देव जावन आसा एक समुदाय आनी आमा मनशांच्या समुदायेन तो जियेता देव मनशांक एक समुदाय कसो विसता आनी समुदाय उद्देशी तांकां सोडवून दिता ह्यात पासत क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं समुदायीक मोनान आमच्या क्रिस्ती जिविताची यात्रा चलोवंक फावो परिशोधीन दिल्ली परिशोधीक येवजण आमच्या क्रिस्ती जिविताचे यात्रेन पालोवंक आमचो समुदाय मजबूत करूंक आमकां पवित्र सभा उलो कोत्ता तर समुदायीक मन आमच्या कुटुंबान वाड्यान आनी भोव करून आमच्या जिविताचे चालीन आनी वागणुकेंत रोचून हाडूंक आनी ह्या वरवीं जेजून आमकां दिलोली मोगाची आनी एकवटान जियोपाची शिकवण पालोवन खरी क्रिस्ताची पाटलावदारां जावंक आमची मागणी ह्या मिसाचे भेटेन देवाक उबारुया आयज पवित्र सभा निरपराधी बालकांची परब समोर उमता आयज आमचे फिरगोजेंतल्या भुरग्यांक भेटयलोलो दीस तांचे पासत मागुया आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनी आपल्या वडिलां सोबे देवाचो रूपकार पळोवन तीं जें कितें सांगता तें आयकोंक तांकां जेजूची कृपा मागुया आनी ह्या वेळार हे पवित्र मिसाचे भेटीन फावो ते बरी वांटो घेवच्याक आमी पातकी म्हूण ओळखुया आनी देवान एकामेकाची बोगसणे मागुया काळजान तावन दूख दुर्दोल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला
सोम्या काकलुतकोर Somia kakutkor, तुपातक्या कापूंक आयलाय क्रिस्ता काकलुतकोर Krista kakutkor, आमचे खातीर विनोदी कुर्शाक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलुतकोर Somia kakutkor, सुरपद विदार दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. Moi Deva, tu sorgi amishanti, dajaishna sosari. Sorgispora Deva, sorgi sharaya, sorgotmita Deva, Deva Baba, amitu kanaupaskar kota. Amitu kadin mahasa, tu chatur voivo babasa, amitu kapakata. Moi modeva, tu surgi anishambi, dajaishtan sosari. Somia Jesu Christa, Papa Chaya Suna, Somia Deva, Deva Chishiri, Doso Sarachi, Papa Krai, Amshika Tut Tut Tut. Papa Chausiat Poslan, Amshi Magni, Aigurge, Moi Modeva, Tu Sorgi Anishanti, Dajaishtan Sosari, Kidak Povitat Miak Sagati, Deva Baba și moi mic Jesu Christa, Eclos tu povin, Eclos tu Iisus, Eclos tu pormestor. Moi Modeva, tu sorgi anishanti, dajaishna sosari. प्रार्थुया ह्या मिसाची ह्या नोवेनाची मांदावळ करतल्या भाग्योन दुमिंगाचो आनी भाग्योन रॉकीचो समुदाय तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना किरीत भाशेन आयज आमी निरपराधी बाळकांचो उगडास करता जी जेजू पासत आपलें रगत वारयलें ह्या बाळकांचो उगडास करतना आमच्या घरांत आसलेल्या वा आमी वळखता त्या भुरग्यां पासत ह्या वेळार भक्तीन मागुया. सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोग साक्षी जावन आपली जिबेन न्हय पूण मोरनान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उच्चारता तो बाबार जिविताची चालीन परगटूंक आमकां करपा दी. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तो करो दिव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. बागीवन जोआचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यान आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट करता तो जेजूचो संदेश हो
देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सवे कसलोच काळोख ना. कालोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकसरान आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना, पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकसरांत आमी आसा. आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां सूत निर्मूळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सवें आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितोल करता. कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचें सवें ना जाता. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यांनी, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोदी करतलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता. ती बोळी आमचीच न्हय बगोल आख्ख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातालो, शिकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटोवन गेल्या. सगळीं म्हणुया, शिकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटोवन गेल्या. सोरेसपूर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना ताचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीत गिळटोले आसले. जबाब, शिकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटोवन गेल्या. आमी उदकांत बुडून मरतलीं आसल्या. उदकाचो लूट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावचीं नासलीं. जबाब, शिकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटोवन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटूंक मेकलीं जाल्या. जाणें रचला सर्ग आनी संवसार, त्या सोरेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब, शिकाराच्या फासांतली सवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. सगळीं उबी रावया. देवा, तूं सोरेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. रोग साक्षांचो निर्मूळ पळजोळीत जमो तुका वकांटा सोरेस्परा. सर्वेस्पोर तुमची सव्यासूं तुमचे सव्यासूं मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुसेक स्वप्नांत दिश्टी पडोन एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पडून वच, आनी हांव सांगी पुर्यान थंय राव.
तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुसे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन धाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमांत आनी सोर भोंवती आसलेल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या वो उणे पिरायेच्या बाळकाक मारून उडयले. तेन्ना जेरमियास प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठे रडणे आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वाखाणणे तुका क्रिस्त. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी व्हडा दोबाच्यान ही तयारी सुरू केल्या. आयज पयले नोवेन आमी करता सोम्या जेजूचे आप परगुटणेची. आनी आयच्या ह्या पयल्या नोवेनाचो विशय क्रिस्ती जिविताचे यात्रेन समुदायीक मोनान जेजूचो पाटलाव करुया. आयज देव आमकां समुदायीन जिवंक एके भाशेन संदेश दिवंक सोदता. अशें आसतना एक घडणी तुमकां सांगता. एक हूंय विगोर्ज आसली आनी विगोर्जेन हूंय एक जाणटो पाद्री आसलो आनी हो जाणटो पाद्री आपल्याक जाता ते भाशेन एक भाशेन वावर करतालो. लोक हूंय खबरो करूंक स्टार्ट केल्यो. कितें आमकां सदांच जाणटे पाद्री, ही गोरज ह्या पाद्रीक लागून सगली मेलोली कशी दिसता. येवंकूच दिसना हे जाणटे पाद्रीक. कांय उमेदूच येना. कांय बऱ्यो दुसऱ्यो आमच्यो शेजाऱ्याच्यो विगोर्ज्यो कितल्यो एक्टीव आसात, कितल्यो कार्यावळी जातात. आमचे विगोर्जेंत कांय जायना. कित्याक आमकां हे बिस्म साहेब फकत जाणटे पाद्री धाडटात आमचे विगोर्जेंत. आनी हूंय कानार पडले थोड्या तेंपान बिस्माच्या. आनी बिस्मान हूंय हे पावटी चिंतलें एक तोरनो पाद्री धाडूं. आनी हूंय हे विगोर्जेन हूंय आतां एक नवो तोरनो पाद्री आयलो आनी जायती उमेदीन तो वावर करूंक लागलो. लोकांक हूंय बरें मीस सांगूंक लागलो, बऱ्यो कार्यावळी करूंक एके भाशेन तो इनिशिएटीव घेतालो. पूण कितें लोक येनासलो. आतां कोणाची चूक काय? जाय तो वावर तो करी लोकांक हाडूंक पूण समजना जालो, एके भाशेन आयकोच ना जालो. आनी ह्या वेळार हूंय ह्याय पाद्रीन एक ह्या पाद्रीन हूंय तोरण्या पाद्रीन एक मांडणी काडली आनी हूंय साकिस्तांवाक सांगलें, हूंय तूं वचोन सगल्या गांवांत सांग ही इगोर्ज मेल्या आनी इगोर्जेचें मरण आयतारा दीस 4 आसा. आतां हूंय लोक थिडलो हें आनी कितें नवो पाद्री तकलेन सुटला उडला काय? कितें करूंक सोदता? आमची इगोर्ज मेल्या आनी मरण करता 4 कितें नव्या पाद्रीचें? मग लोक हूंय मुद्दम पळोवंक आयलो कितें करूंक सोदता तो नवो पाद्री. आनी जेन्ना लोक हूंय आयतारा दिसाक 4 वरांचेर मिसाक एके भाशेन मरणाच्या मिसाक इगोर्जेच्या आयिल्लो तेन्ना हूंय पळोवन लोक तोटाक जालो. कित्याक कोऱ्यांनीच हूंय नव्या पादविगारान एक काशांव दवरलो आनी तो धांपून आसलो. आतां लोकांच्या मनांत हूंय हे नव्या हे काशावांत कोणाक दवरला हो सगलीं चिंतूंक पडलीं हूंय. आनी तेन्ना हूंय आयलो 4 वरांचेर दिसतूच पादविगारो नवो आनी म्हणूंक लागलो हूंय काशांव उक्तो करात आनी सगलीं लायन करून एक एकलो येवन पळया हे काशावांत इगोर्जेचें मरण. आनी तेन्ना हूंय लोक एक एकटो येवन हे काशावांत नदर मारता तोटाक जातालो. आनी हे भाशेन तोटाक जावन सगलीं वेतालीं. जाल्यार हे काशावांत कितें आसलें काय? मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पादविगारान हूंय ह्या काशावांत कांयच न्हय पूण एक आरसो दवरलेलो. आनी जीं कोण येतालीं तीं आपलेंच रूप ह्या आरशांत पळयतालीं एके भाशेन आनी वेतालीं. कितें सांगूंक सोदी काय हो पादविगार नवो की इगोर्ज पात्रांची न्हय पूण तुमची आनी तुमी मेल्या त्या पासत ही इगोर्ज मेलोली आसा. तुमी तर इगोर्जेंत येनात, तुमी तर मिसांत येनात, तुमी तर वांटो घेनात, जाल्यार इगोर्ज कशे भाशेन चलतली हेंच कितें
तो पाद विगारी भाशेन सांगूंक सोदतालो आनी तेन्ना हूंय लोकांचें मन उसवाडलें. मोगाळ दिसता न्हू, हेंच कितें आयचो संदेश, आयचो विशय आमकां आपयता एके भाशेन समुदायीक जिवीत म्हणजे एकवटाचें जिवीत म्हणजे हेंच कितें जेन्ना आमी सांगातान येवन वावुरता तेन्नाच की आमी एके भाशेन समुदायीक जिवीत जिवंक पावता. नाजाल्यार एकट्यान तें चलूंक जायना. एकलो पाद विगार दिलो ताच्यानी ती पवित्र सभा फुडें व्हरूंक जायना. जेन्ना एक मनान आमी सगळीं येतलीं तेन्नाच की हें समुदायीक मन आसतलें. हे बाबतींत आयची वाचपां आमकां कितें सांगतात काय, आयचें पयलें वाचप भाग्योंत जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. आनी जेन्ना ही चीट भाग्योंत जुवां बरयता जायते दुस्मानकायो जायतीं डिविजनां तांचे मदें आसलीं. अदीक करून जेन्ना क्रिस्तांव लोक आसलो तेन्ना दुसरे एके भाशेन आमी आयच्या काळार म्हणूं येता प्रोटेस्टंट वो दुसरे आसात तेन्ना तसले उपजल्ले आनी कितेंय कितेंय सांगताले. थोडे सांगताले की जेजू देवूच आसलो, तो मनीस आसूंक ना. एके भाशेन क्रिस्ती लोकां मदें दुस्फोट घालूंक एके भाशेन समुदाय फोडूंक जायते उपजल्ले. आनी ह्या वेळार भाग्योंत जुवांव किरीत भाशेन हे लोकांक सांगता ह्या काळोखी जिविताची वाट सोडात आनी जेजूच्या उसवाडांत येयात. एके भाशेन जायतो लोक तुमकां काळोख दाखोवंक काळोखे वाटेर चलूंक तुमकां आपयतलो. असल्या वेळार तुमी दोतोर रावन जेजूच्या उसवाडांत येवंक एकदम गरजेचें. आनी तो हेवूय तो आमकां सांगता एके भाशेन एकामेकाच्या सांगातान येवन उसवाडाक येवंक आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी या. आयज आमी किरीत भाशेन आयकलां हेरोद राजा बाळकांक मारता आनी परब आमी संभ्रमता. कित्याक मारता काय? कित्याक एके भाशेन तो मानून घेवंक ताच्यान जावंक ना की दुसरो राजा येता म्हणून. अदीक किरीत भाशेन आतां हेरोद राजा जाणटो जाल्लो, ताणें म्हणोंक येवकार दिवंक जाय आसलो नवो राजा आयला तर आतां ताका येवकार दिवंक जाय आसलो. पूण ना, आपस्वार्थी एक मुळें जिवीत स्वार्थी आपल्या स्वार्थाक लागून एके भाशेन समुदायीक जिवीत जिवंक तो विसरता. जेजूक आपणावंक तो विसरता. जायते फावटी आमच्याय जिवितांत आमी समुदायीक जिवीत जिवंक आडकूड व्हडली म्हणल्यार आपस्वार्थीपण. मोगाळेसान अशें आसतना आयज आमच्या जिविताक कसलो संदेश घेतले हांव, समुदायीक जिवीत कशे भाशेन आमी जियेतले हांव, एकवटान जिवीत कशे भाशेन जियेतले हांव. पयली सुवातेर एकामेकाक मानून घेवंक एकदम गरजेचें. जे आमच्या घरांत रावतात जावं सुनीन सासूमाय जावं भुरग्यान आवय बापाय एके भाशेन एकामेकाक मानून घेवंक हे पयली वस्त आमी करूंक जाय. जायते फावटी हें मानून घेवपाक आमकां जायते अवघड जाता. फाटीच एक वस्तुरी म्हाका सांगो, तांच्या सेसराची ती खबर ती सांगो. फादर एक फामील आसा व्हडल्या कास्टाची ती आनी तातूंतलो एकलो चेडो एका ल्हान जातीच्या चेवडा लागीं काजार जालो आनी घरांत हाडलो सून म्हणून. माय कशीच मानून घेवंक तयार ना. आनी तेन्ना घोवान विचारलें, माय तूं कित्याक मानून घेना, तुजी सून ती. तेन्ना माय म्हणटा ती सून तें हाडून दवरला तें सुणे भायर काड तिका. हे भाशेन ओकमानाची उतरां. मोगाळ भावे जायते फावटी आडकूड जाता आमकां मानून घेवंक. आनीक एक ल्हानशी घडणी, एक आवय आसली आनी ताचें ल्हान भुरगें आसलें. हें चेवडू आनी हे चेवडाक ती मानून घेनासली. तूं चेवडू म्हूण ताका जायती किकोंत करताली. आनी एक दीस खंय अशेंच मानून घेना ताचें आयकोंक केन्नाच सोदिनासली खंय आवय. आनी एक दीस खंय जेवणाक बसलीं न्ही दोगांय आनी हें भुरगें खंय आपल्या भलेपणान विचारूंक लागलें आवय, माय आमी चिक्कन खाता पूण आमी जल्ले खावंक जातात. तिडली खंय हें कितें विचारता तूं, ओगीच राव म्हणोंक लागलें आनी तोंड बंद करून दवरलो खंय थिंगाच ह्या भुरग्याक. आनी तेन्ना खंय हें भुरगें शांत रावलें. ओगीच मामीन आपणाक जबाब दिवंक ना, ओगीच रावलें. आनी थोड्या वेळान खंय ह्या आवयन विचारलें खंय हांव कितें विचारूंक सोदतालें तें जल्ल्याची खबर तूं म्हाका कित्याक विचारतालें. माय विचारूंक लागली खंय थोड्या उपरांत वेळा उपरांत जेवण जाल्या उपरांत. तेन्ना म्हणूंक लागलें भुरगें, मामी आतां सांगून कांयच फायदो ना. तेन्ना तुज्या प्लेटीन एक जल्लो आसलो, तुवें तो खालो, तर आतां आनी कितें फायदो विचारून. मोगाळ दिसता न्हू, जायते फावटी आमी आयकोंक सोदिना. तेन्ना अशेच भाशेन जिवितांत जल्ले खावंक पावतले आनी हे भाशेन आमचो समुदाय एकवटूय
तुटतलो ते पासून एकामेकाक मानून घेवंक एकदम गरजेचें हो पयलो संदेश. दुसरो संदेश एकामेकाक समजूंक आमी जाय. एकामेकाक कित्याक सगलीं आमी चुकता जिवितांत. कोणाकूय आमकां देवान परफेक्ट कशी रचूंक ना. तर एकामेकाक आमी जे हें पयण सारतना एकामेकाक मानून घेतना एकामेकाक समजूंक एकदम गरजेचें. फाटीं एक वस्तुरी म्हाका सांगो, फादर आमचे सुणयान आमच्या शेजाऱ्याक ती कोण येयल्ली बायल आमच्या घरांत आमचे सुणे येयल्ली ताजेर उडी मारली, घास मारलो. हांवें सॉरी म्हणलें वचून, पूण कितें सांगो फादर आयकोंक ना. कितें गेलें कोर्ट केस घातल्या फादर हे सुणयान घास मारला म्हणून. मंगळभाव एक एक पावटी ल्हान ल्हानश्यो वस्तू पूण समजोवप एकदम गरजेचें. आनीक एक कोण सांगो जायतीं उदाहरणां दिता कित्याक एक घडटात वस्तू. आनीक एक कोण सांगो फादर आमच्या दुकरान दुसऱ्यांची कोणाची झाडां खाल्लीं आनी दुसऱ्या दिसाक सगल्या दुकरांक वीख घालून मारली. मोगाळी दिसतालो समजप एकदम गरजेचें. जर तर एकामेकाक समजूंक आमी शकना जाल्यार समुदायीक जिवीत आमी जिवंक पावची ना. आनी सर शेवटी सेवा दिवन समुदायीक जिवीत आमी जिवंक वावरुया. हांगा एक उदाहरण दिवन कशे भाशेन आमी सेवा दिवन समुदायीक जिवीत जिवंक जाता तें सांगता. एक जाणटो मनीस एकलोच रावो घरांत, देरेफेन दुयेंत पडलो आनी ह्या वेळार हॉस्पिटलांत ताका व्हेलो. आनी अशें आसतना त्या वाड्यांतल्या एक एक कुटुंबान एक एक दीस आपूण वचोन ताचेशी रावतालीं, टर्न्स घेतालीं. आयज तूं वच, तूं जेवण दी, दुसऱ्या दिसाक दुसरो कुटुंब. काय बरी वस्त. हे भाशेन आमी सेवा दिवन कुटुंबीक जिवीत एके भाशेन समुदायीक जिवीत फुलोवंक बाबाचीच कृपा आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. ह्या वेळार सगलीं उबी रावन आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान विस्मांनी सगळ्या यादनिकांनी आनी म्हत्वाच्या भावा भयणींनी आपल्या भागिवोन जिविताचे देगीन आनी देवाच्या उतराच्या पोरगोटणे वरवीं आमची पवित्र सोबेक परिशोधीक सोबा करूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. Jesusa nawan mapa, imamre kotakuga. Jesusa nawan mapa, imamre kotakuga. क्रिस्ती जिविताची यात्रा चलतना पोदेशांक, भायरायलोल्यांक, ओपांगुलांक, कातोलीक न्हय त्या क्रिस्तांवांक आनी हेर धर्माच्या मनशांक आमचो मोग आनी दया दाखोवन खरो एकचार सांबाळूंक आनी आमचे मिसांव जिवंक देवा लागीं मागुया. Jesusa nawan mapa, imamre kotakuga. Jesusa nawan mapa, imamre kotakuga. आमच्या वाड्यांक आनी शेजाऱ्यांक उपरासलेल्या प्रस्नांक आनी आडकोलीक आमी फुडो करूंक आमकां कितें एकठांयता तांचेर आमचें लक्ष आसूं आनी ह्या वरवीं समुदायीक मन आमच्या वाड्यांत निर्माण करूंक देवा लागीं मागुया. Jesusa nawan mapa, imamre kotakuga. Jesusa nawan mapa,
आमची फेस्तां आनी हेर समारंभ करता आसतना गरजेवंतांचो आनी दुबल्या धाकट्यांचो उगडास करूंक आनी ही आमची गरजेवंत भाव भयणी आमच्या जिविताचे यात्रेंत भागीदारां म्हूण वळखून घेवंक देवा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बाबा, हे मागणी करता तुका. Jesuच्या नावान बाबा, हे मागणी करता तुका. आयच्या नोवेनाची मांदवळ करतल्या भागिवंत दोमिंगाचो समुदाय आनी भागिवंत रोकाचो समुदाय ह्या समुदायांतल्यान सगळ्या गोराब्यांनी मागणे मोग भोगसणे आनी एकवट आसूंक बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बाबा, हे मागणी करता तुका. Jesuच्या नावान बाबा, हे मागणी करता तुका. बापा हे थोड्योश्यो गरजो तुजे मुखार आमी मांडल्यात ती तूं मानून घे. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Hymn number C1. Amche donam tubarum solves foram Victoria. Amche dole ubarum Deva varu poluya. Amche kalis ubarum Deva kalsa. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या आचरणातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या देहांतली पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी बाळकाक विचून काडली. ह्या सोरमुंडराच्या बलिदानान आमी तुका भेटयता. त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जाव पाहारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोतवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो उलोवन सोबत मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनच्या रुपान दिसत्या देवान ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सुरदोल बरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायत हांव बापा करोस तो पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोन समर्पची तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात गावन आमी बाबार्थाचो गूट परगुटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बर वसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणांची खाकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर हांगा हाजीर आसलोल्यांक आमकां दूर एकल्याक तुज्या आसऱ्या काल राख आनी सांबाळ किरीत भाशेन आमच्या भुरग्यांक तुज्या आसऱ्या काल दवर आयज सोल्म दीस पाळटोल्या
कीडन आगीर हाचेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. अशांक वार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन सुसेन बागेवन दोर आनी स्वर्ग काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेधार बाबा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राय आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां टाळण्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे घोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक हांसत्या तोंडान आनी मोगान शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. T30. Moche masu koreka Sakot bole yakorsa Kazak dumcha lagyatam Pagoyan mocharokta Kazak dumcha
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, आजून उलोवंक हें नासलोल्या बाळकांक रोगतान जेसून साक्षी दिवंक तुवें फावो केलें आनी ताच्या जल्माच्या समयार रोग साक्षाचो मुकूट जडूंक विचित्र मांदावळीन तुवें तांकां पावयली. तांची परब समरंभून तुका आमी दिन वाचताव आनी ह्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सरवणनाराच्या जिविताचे बुरतेन आमकां सुबाम वांटो दी म्हूण मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोरपत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ह्या वेळार कितें आशिर्वाद आमी बाळकांचेर आमच्या धाकट्या भुरग्यांचेर मागतलो.
सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. सुर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळका रोग साक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उच्चारतां तो भावार्थ जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां करपा मागतना आमच्या गांवच्या दर एका भुरग्याचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या शिंगपान, तांच्या जिवितान ती दिसान दीस तुज्या मोगान वाडूंक तुजे कुरपेन तांकां भर. हें आमी मागतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्पद विदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या भुरग्यांचेर आनी आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. Ujilia desale.
मातशी वाडली देवाच्या भाग्यवंतांना आमचे प्रसाद विनंती करू. सर्व सदाते आमका आवासाच्या प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाबा, तुम्ही एका लौकिक राजा उस्मानान सगळ्या परसांत तुझ्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुका आमी बाबार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामळ रूप पळोवन भिरून